नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या अनस्पीकेबल ह्या कारण तुमकां सगळ्यांक येवकार. अनस्पीकेबल जे आमी व्यक्त करिनात किंवा अव्यक्त आसता किंवा मनान खतखत्ता किंवा ज्या विशयांचेर आमी चर्चा सर्वसामान्यपणे करूंक सोदिनात अशे कांय गंभीर विशय म्हणजेच अनस्पीकेबल ही कार्यावळ अशें म्हटल्यार अतिताय जावची ना. ह्या कार्यावळीन आदी आमी हाचे पयलीं एक विशय घेतिल्लो तो म्हणजे सुसायड किंवा जाका आमी आत्महत्या अशें म्हणटात. आणि ह्या विशयाचेर एक गंभीर चर्चा पहिल्या भागान जाल्ली. ताचे बरोबर तेन्ना आमचे बरोबर आशिल्ले डॉक्टर राजेश धुमे, अनिता आशिल्ले आमचे बरोबर आणि डॉक्टर व्यंकटेश हेगडे आशिल्लेच. लोकांनी आमकां बरोच प्रतिसाद दिलो आणि अशें दिसलें की ह्या विशयाचेर आनी थोडी चर्चा जावची, लोकां मदीं एक मार्गदर्शन जावचें आणि लोकांक ह्या कार्यावळींतल्यान बरी माहिती मेळची की ज्याच्या आधारान आमी एक सुदृढ समाज, एक बलशाली भारत आणि एक सामाजीक बांधिलकी मानून एक विचार सगळ्यां मेरेन पावोवपाचो एक प्रामाणीक प्रयत्न करचो. आणि ही बांधिलकी प्रुडंट मिडियान आपले परीन बरे भाशेन निभयला अशें म्हणूं येता, कारण आयचो हो स्पेशल सेकंड भाग आमी ह्याच विशयाक धरून करतात. म्हजे बरोबर आसा डॉक्टर राजेश धुमे, सिनियर सायकॅट्री कन्सल्टंट, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हापसा. म्हजे बरोबर दुसरे वांटेकरी आसा दानिका लोबो, शी इज अ कावन्सिलींग सायकोलॉजिस्ट. आणि म्हजे बरोबर आसा डॉक्टर व्यंकटेश हेगडे, आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे टीचर म्हणजे शिक्षक. डॉक्टर्स नमस्कार. नमस्कार. जेन्ना आमी ह्या विशया कडेन वळटा तेन्ना एक मातशी ब्रशअप करपा खातीर आमी पयल्या भागान म्हणजे एक थोडीशी चर्चा केल्ली की अशे खंयचे सिच्युएशन्स आसता की जेन्ना खंयच्याय मनशाक जो तो तरूण आसूं, जाणटो आसूं किंवा पिडेस्त आसूं, ताका अशें आपण हो निर्णायक म्हणजे इनफॅक्ट लास्ट टायम आमी एक शब्द वापरलो की इट इज अ परमनंट सोल्युशन टू द टेम्पररी प्रॉब्लेम अशें ताका कित्याक दिसता खंयच्याय मनशाक जावं चलयेक? पळय, दुविधा हे सदांच सगळ्याच्या मनान आसता. बरोबर. पण जो एका स्ट्रेसफूल सिट्युएशनांतल्यान वता ताका ताज्या मनान एक एप्रोच एवॉयडन्स कॉन्फ्लिक्ट म्हणटात आमी. एप्रोच करचें किंवा करचें न्ही, करचें किंवा करचें न्ही, हो एक विशय जालो. दुसरो विशय जालो की आपले लायफ किंवा जिवीत जगता जगता आसतना तो अशे एका पातळीचेर पावता जंय ताका ताज्या प्रश्नाचेर उत्तर मेळना, बरोबर, ताका मार्ग दिसना आनी ताका त्या सिट्युएशनान कितें करचें हें समजना. बरोबर. थोडी सिट्युएशन्स अशी आसता की ताका उलोवन दाखोवन ताजेर कितें मदत मेळटली ही अपेक्षा नासता. बरोबर. म्हणटकीर यू आर एक्चुली पळोवंक गेल्यार सुसायड इज नथींग बट अ क्राय फॉर हेल्प. बरोबर. त्या वेळार जर तर त्या मनशाक जाय तशी जसो सपोर्ट मेळत, बरोबर, ताजे आपले भितरले उलोवपाक ताका वेळ मेळत, बरोबर, आनी ताका वेळ मेळटा आसतना लोकांनी जर तर वेळ काडीन ताजे कडेन बसून उलयले जाल्यार ह्यो सुसायड जावचे परस प्रिवेंट जातलो. बरोबर. म्हणजे खुबशे जे तरणाटे दुखेस्त आसता, जांकां डिप्रेशन आसता किंवा नर्वसनेस आसता, ज्यांच्या लायफान वेगळे वेगळे घडामोडी जाल्ले आसता, म्हणजे प्रेमभंग म्हणा किंवा फेलियर इन एग्जामिनेशन म्हणा, एम्प्लॉयमेंट मेळनाशिल्लें म्हणा, आजकाल जे मायनिंगच्या हातून जाला ते म्हणजे कांय कारण नासतना जे अनएम्प्लॉयड आज आसा, बरोबर, तांची मनस्थिती अशी गंभीर जाल्ली आसा. बरोबर. सो देर आर वेरियस रिजन्स फॉर सुसायड, एकूच जायना. सो सुसायड बेसिकली इज अ सायको सोशियो इकॉनॉमिक टायप ऑफ प्रॉब्लेम इश्यू. बरोबर. म्हाका दिसता बाय दानिका तुका एक विचारता वॉट आय एम आस्किंग ट्रायंग टू गेट फ्रॉम यू इज स्पेशली यू आर डिलिंग विथ यंग स्टुडंट्स, टीचर्स एंड द पेरेंट्स. Usually 90% of the time parents come, they say that no, my child is not studying. Teachers say parents are not paying any attention. They are also under stress, though people feel that they are not under stress, because I have recently talked to some of the teachers. As far as especially when the child is, means the student is appearing for SSC exam, 12th standard exam, because these are the very crucial points. What is your observation? And especially because see these are the days when we cannot say ki aata se jayna ashe nahi, because if you read a newspaper and even from good families, well educated families, those who are supposed to be good students, they are also taking these extreme steps. So tujhe mat kire, what you feel? I personally feel that students and parents should have realistic goals for themselves. They should aim for the best, but if the best is not 90%, they should still be happy, because every child has more to himself than just academics. So if the child may not be doing very well in academics, there are other angles of that child's life which you can train and focus on that. And if you are having a problem, then your teachers, your parents, your friends are a good support system which God has blessed everybody with, who you can talk to and you can share your problems with. And if they really love you, then they are always there to help you and
support you in whatever you're going through. करेक्ट. म्हणजे बाय दानेकर आमकां सांगला की जे विद्यार्थी असतात किंवा जे शिक्षक असतात किंवा जे पालक असतात हे तिगांय खातीर स्ट्रेसफुल सिच्युएशन असतात, बट वी हॅव टू पे अवर अटेन्शन की ह्या भुरग्यांनी खंयची कुवत आसा तेजे पॉझिटिव्ह एस्पेक्ट जर आमी डेव्हलप करपाक शिकले जाल्यार परहॅप्स वी कम टू अ बेटर सोल्युशन, बेटर अंडरस्टँडिंग, आनी अश्यो ज्यो आगळीको किंवा एक्स्ट्रीम घटना जातात त्यो जावच्यो ना. दानेकर म्हटलेलो एक शब्द हांव तसोच कॅरी ओवर करता, बाय गॉड्स ग्रेस. सर डेफिनेटली आय विल कम टू यू. कशें आसा, एक मनाची घडण आसा पळय न्ही, मनाची घडण, मनाची घडण दोन तरेची आसता. हांवें पळयलात कांय लोक जिवनांत ताणें ठरयलां आपूण कसलो रिस्क घेवचो ना, तो जॉब सोदून काडटा आसतना मग सकाळी 10 वरांचेर वता, सांजचो 5:30 येता. तो ही वील नॉट गो फॉर ए लव मॅरेज. बरोबर. तो म्हणटा कितें आपल्याक बापायन आवयन ठरयता ती, म्हणजे ताचे प्रत्येक रिस्क घेवपाचो खंयच ताचो इच्छा नासता. हो मनीस केन्ना आत्महत्येक वचना. बरोबर. पूण कांय मनीस कितें आसता ते म्हत्वाकांक्षी आसता, तांकां कितें दिसता कितें तरी करून दाखोवया, अरे जॉब ना करे, कितें तरी बिझनेस करया आनी कितें तरी करया. म्हणजे खरो म्हणलें म्हत्वाकांक्षी आसता. मागीर तो कितें करता, खंयचे तरी कोणा प्रपोज करता. आतां फेलियर्स हे कोणाक आसतले की जो कितें तरी एक म्हत्वाकांक्षेन कितें तरी करूंक सोदता आनी तें ताजें साधना. बरोबर. ताका घडी तांक ना, ताका घडी खबर ना की आपल्याक ती तांक ना म्हणून, आनी ताणें तें उडी मारली, तो फेल जालो. आतां ताका जर पयलींच जर ताणें आपल्या मनाची एक तयारी केली की बाबा आपूण अशें करता तेन्ना आपूण फेल जावंक शकता, आनी फेलियर जर जालो जर जायत जाल्यार आत्महत्या हो ताजें उत्तर न्हय. करेक्ट. खूब गरजेचें आज आमी रियलायज जावप. बरोबर. म्हणजे इन शॉर्ट अशें म्हणूं येता, जो मनीस पेंवपाक वता ताणें लायफ गार्ड घेवनूच वचप. म्हणजे एटलीस्ट मनाचो तरी लायफ गार्ड ताका आसपाक जाय की बाबा खबर आसा. म्हणजे समजा इन सिच्युएशन क्रायसीस समजा अशें जालें, आपूण बोरें सांपडलो आनी कितें जालें, बाबा थंय आपल्याक जजमेंट आयलो ना, कितके डेप्थ आसा, अशा वेळार तुजें किंवा एटलीस्ट कोणा तरी सांग पळय हांव मातसो उदकान देंवता, मातशें म्हजें लक्ष दवरा. यू हॅव समबडी हू इज वॉचिंग यू, खंय म्हणजे दृश्टी म्हण कोणूय, आमी जेन्ना स्विमींगाक वता अशा टायपचें सिच्युएशन तुमी घेवनूच फुडें सरपाक जाय इन लायफ. बरोबर. या म्हाका सांग डॉक्टर, आतां एज अ जेन्ना तुमी तुमच्या ओपीडीक बसता किंवा तुमी अशा पळय कितकेशेच पेशंट, हांव वाय एम आस्किंग स्पेसिफीक, जेन्ना खुबश्या लोकांक असो एक गैरसमज आसता की सायकियाट्रिस्टा कडेन वचप म्हणजे ना लोक पिच्यांनी काडटले किंवा अशा प्रकारचो जो एक ऑफेन्सीव फिलींग आसा तो नश्ट जावचो, आनी यू शूड एस्टॅब्लीश अ व्हेरी फ्रेंडली रिलेशनशीप. बाबा तांकां दिसचें ना ही जशें म्हजो दोळो दुखता जाल्यार हांव दोळ्याच्या दोतोरा कडेन वता, तशें म्हज्या मनाक त्रास आसा म्हणजे हांव मनाच्या दोतोरा कडेन तज्ञा कडेन वता, असो फिलींग तांच्या मनान येवचो. ह्या विशीं तुमचें कितें मत? पळय तूं आतां ह्या प्रश्ना कडेन वता आसतना पयलें म्हणजे स्टिग्मा. बरोबर. हो स्टिग्मा फक्त सायकियाट्रीच वता अशें नासता. पयलीं पुरातन काळान टीबीच्या लोकांक सुद्दां सॅनिटोरियमान घालता. टीबीचेर सुद्दां एक हें आशिल्लें, स्मॉल पॉक्साचेर डाबो आशिल्लो. बरोबर. म्हणजे धब्बो पळय आसा हो सगळे कडेन आसा, पण जशें जशें एज्युकेशन वाडत चल्लां तशें तशें एक्सेप्टन्स वाडत चल्लां. लोक सायकियाट्रिस्टा कडेन येवपाक भियेता. पण दानिका विल करेक्ट मी की कावन्सिलरा कडेन वचपाक आतां भियेना आजकाल. अच्छा. तांकां दिसता की उलोवंक वता, म्हणजे उलोवंक वता. एक लक्षांत जरा दोतोरान म्हणलें ताचे पेक्षा हांव एक पावल फुडें मारता की एक्सपेक्टेशन्स यील्ड रिग्रेट्स. तुमी म्हणटले आवय बापाय कडल्यान प्रेमाचें एक्सपेक्टेशन दवरचें न्ही, दवरचें. बरोबर. पण देर all expectations should be on the basis of reality. Correct. Absolutely. It is true that reality changes. Reality is a dynamic situation. It changes. Correct. Then be prepared for change. Correct. If you set your goals onto something which is unreachable, risk घेवन जेन्ना तो पावल मारता आनी दोतोर म्हणटा प्रमाणे निराशा ही येतलीच. बरोबर. पण आपले जर तर पातळी सांबाळून आपले तळ बेज सांबाळून ताणें अर्थ ताजे वयर पावल उबारलें जाल्यार हीज एक्सपेक्टेशन्स बिकम रियलिस्टीक. बरोबर. दुसरी घटना घेवपाची की आजकाल जे आमी पळयतात की भुरग्यांक जे आमी शिक्षण दिता तातूंत त्या शिक्षणान स्वताचे प्रॉब्लेमां सॉल्व करपा सारकें हें शिक्षण आसचें. करेक्ट. म्हणजे रट्टा मारून जें शिक्षण चल्लां there are solutions nowadays. We also use them, but प्रश्न असल्यार ताजेर सोल्युशन केल्लें पुस्तकां मेळटा. You call it answer banks or question bank, whatever. Life doesn't have an answer bank. Correct. You have to find your own answers. Own answers. तुझे आन्सर्स, दानिकाचे आन्सर, दोतोराचे आन्सर्स will be different from that one. Question may be same, but our
पर्सनॅलिटीज आर डिफरंट. Correct. सो वॉट दोतोरान डिसायड केल्लें जे गोश्ट आसा ती म्हाका बऱ्याक पडटली हय ही अपेक्षा हांवें धरप म्हणल्यार चुकीची अपेक्षा. Correct. आनी मागीर दोतोराक जमता म्हणून म्हाका जमलें ना म्हणून आत्महत्या करप ही एक चुकीची गोश्ट आसा. म्हणटकीच इन अ मोड ऑफ कावन्सिलींग जेन्ना म्हणटात जे आमचे कडेन जेन्ना पेशंट येतात कावन्सिलिंगाक तेन्ना खूब जाणांक दिसता की आपूण कावन्सिलर, बरोबर. आपल्याक उलोवंक येता म्हणटकीच कावन्सिलींग. पण दानिका विल एग्री दॅट इट इज नॉट द वे यू स्पीक, इट इज बेसिकली एन आर्ट एंड अ सायन्स Correct. बिहायंड कावन्सिलींग. Yeah. खुबदां कितें जाता कावन्सिलींग करूंक बसता आसतना 3 गजाली लक्षांत दवरपाक जाय. तुजो समोरचो मनीस हो मनीस, हं. तुजो समोरच्या मनशांक जी तूं पळय जी प्रतिक्रिया तूं व्यक्त करता हं. ती ताका दुखूंक शकता. बरोबर. म्हणजे कितें जाता तूं धावेक तर टेन्शन करून बसला अशें सोड तें बरोबर. सिंपल. आमी पळय मरे 10वी-12वी ताका आतां दुखता करेक्ट. ताजेर कितें वखद सांग. तुवें केल्ली म्हूण ताका मानतली अशें नाका. ताका दॅट यू नो यू टेक अ जजमेंटल एंगल. या The other thing is minimizing somebody's problems. म्हणजे तुका जर तर कपल उसळटा, तुका जर तर सहन करपाची देवान शक्ती दिल्या हाजो अर्थ दुसऱ्याक सहन करपाची शक्ती दिल्या अशें नासता. बरोबर. पण तूं ताका म्हणटा की कितें तूं घेवन बसला, कपल सगळ्यांचे उसळटा, तूं आनी कित्याक घेवन बसता, तूं जीव कित्याक दिता बारीक सारीक गजालीची. तुका बारीक सारीक आसत ती, बरोबर. पूण ताका न्ही. बरोबर. तूं कावन्सिलींग करता आसतना हे 3 गोश्टी सारक्यो लक्षांत दवरपाक जाय बरोबर. की नाजाल्यार कितें जाता ह्या कावन्सिलिंगाचो उलटो एफेक्ट देवूंक शकता की ताका दिसता की तो आयिल्लोच खचून ताका तूं धाडटा आनी खचून. करेक्ट. एब्सोल्युटली. सो सिट्युएशन्स दॅट पुश अ पर्सन इनटू अ सुइसायडल मोड मोस्ट ऑफन आर व्हेरी व्हेरी शॉर्ट लास्टिंग एपिसोड्स. करेक्ट. आणि त्या खातीर देर इज अ टेक्नीक, करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग, देर इज अ टेक्नीक कॉल्ड एज crisis intervention. It is a psychological technique wherein how you bring a person from that crisis down to his reality. It can be face to face, sitting. There are no medicines. Correct. Sitting face to face. Yeah. Or like his association is doing, a helpline. बरोबर. I think दोतोरान फुडें म्हाका दिसता हेल्पलायनीचेर नाही कितें आसता जाणा आमची एक पद्दत अशी कशी जेन्ना सुइसायड चड जावपाक लागले सुइसायड जाय म्हणसर रावप ना. पयलींच त्या भुरग्याक तयार करप. आज कशें आसा जशें आमी डोंट स्मोक म्हणटात, जशें आमी डोंट ड्रिंक म्हणटात, त्या पद्दतीन सांगचें पडटलें. भुरग्याचें मनाचें वेवस्थापन कशें करचें, विचाराचें वेवस्थापन कशें करचें, भावनाचें वेवस्थापन कशें करचें. जर भुरगेपणाक जर ताका स्कुलान जर हें शिकयलें जर जायत न्ही जाल्यार कितें जातलें की फाल्यां समज कळना न्ही आज जिवनाक खंयच्या वेळार कशें परिस्थिती कितें जाता कांयच कळना. एक परिस्थिती येता तेन्ना तो समज जर खूब डिप्रेस जालो तर ताका कळपाक जाय की बाबा आतां एकदां गुळी सोडात, डॉक्टरा कडेन वचपाचें सोडात, तें करपाचें पसून ताका त्राण नासता. ती तें शक्य नासता. पूण त्या वेळार जर ताका एक खबर आसा अरे बाबा मातशें थोडें ब्रिदींग केलें जाल्यार, मातशें थोडें मेडिटेशन केलें जाल्यार, मातशें थोडें नामस्मरण केलें जाल्यार हें करून जर आपलें मन शांत जाता जाल्यार ताका मागीर एक स्पेस आसा टू गो टू एज अ हेल्पलायन. हेल्पलायन अवेरनेस गरजेची दोतोर. अवेरनेस ही शूड बी